प्रितीचे आव्हान भयणो, आयज आमी मारयेची कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता ती दोबाजी परब समारंभता आनी आख्ख्या संवसारांत ही परब जायते तरेनी ही समारंभतात. इटाली देशांत ही परब न्हू एक तांच्या एक गांवांत अशे कडेन समारंभतात. ते लोक सायबीमायचो पुतळो घेवन एक पुरसांव काडटात आनी जेन्ना ते पुरसांव काडटात न्हू आख्या गांवांत एके सायडीन सायबीमायची पुरसां घेवन आनी दुसरे सायडीन न्हू जेजूची मुर्ती घेवन ते येतात. म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता की जेजू आपल्या आवयक स्वर्गीय राज्यांत तो ताका तिका येवकार दिता आनी तिका ही मोहिमेंत आपल्या मोहिमेंत तो वांटो दिता तें दाखोवंक. आनी मागीर हे पुतळे हे मुर्त्यो ते घेवन मेळटात तेन्ना बराबर ती इगोर्जींत भितर सरतात दाखोवंक की आपल्या शिवसना लागींच तिका जागो दिला म्हणून. आयज मोगाच्या भावान भयणो, ही परब आमकां दाखयता, आमकां जायते शिकयता आनी आमी जायते शिकवण्यो मारयेच्या जिवितांतल्यान घेवंक जातात. मारयेक हो कित्याक काय इतलो मान कित्याक दिलो काय हें आमी आयज पळोवया. आमी जाणा आमी सदांच आमच्या घरांत तेच करता, मारये लागीं जायते मागता, पूण मारयेचें आमकां चड कांय आयकूंक मेळना पयत पुस्तकांत. पूण तरी आसतना ती आमकां सगल्यांक एक आवडीची, आमची आवडीची आवय ती. आमी कितें जालें आवय लागीं वतात तेच भाशेन आमच्या जिवितांत केन्ना कितें जाय जाल्यार आमी रोखडींच मारयेचो उलो मारतात. आमी नमान मरी म्हणटलीं आनी आमचें इंतेसांव तिचे लागीं आमी दितलीं. म्हाज्या भावान आमी मारयेच्या जिविताचेर नदर मारुया. मारिया एक सादी अस्तरी आमी जाणा आनी तिणें तिका खबर नासलें जायते फावटी तिच्या जिवितांत न्हू निराशेपण आमी पळोवंक जाता. म्हणजे कितें तिका घोडये ताची सपनां आसलेलीं आसतलीं, पूण तरी आसतना ती देवाच्या त्या उल्याक, ते आंज बोड्याच्या उल्याक ती जबाब दिता. आनी ती पयलीं तिचे मतीन जायतीं प्रश्न येयले, हें कशें घडटलें, हांव हे दोनयाची देवाच्या पुताची आवय जातली, हें कशें करतलें, तिका ते प्रश्न येयलो आसतलो. पूण तरी आसतना ती फाटीं पडिना, पूण देवाच्याच हातान आपलें जिवीत ती समर्पिता. तेच परी आमी मुखार वचत जाल्यार देखून न्हू, जेन्ना बाळक जेजू जालो तेन्ना ताका पळोवंक 3 वायज मॅन येयले तेन्ना ती ताच्या मनांत आनी काळजांत ती हें सगळें घडोवन दवरताली. तिका कांयच घडये समजलें ना आसतलें हें कितें जाता तें. तरी आसतना ती देवाचेरूच भावार धरून ती मुखार वेता. मागीर आमकां चड कांयच खबर ना तिची ती, पूण आमी पळयता ती जेजू बरोबर ती आख्खी वाट चल्ली. ताच्या मरणाच्या वेळेर देखून ती ताच्या कुर्साच्या पांयां तळा ती आसली. तरी आसतना ती मोगाच्या भावान भयणो आपल्या पुताक सोडिना, आपले जेजूची देवाची कुशी ती पाळीत रावता. आनी हाकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आयज देवान तिका आपल्या सर्गीय राज्यांत एक महिमा दिली, कुडी आत्म्या सयत व्हरून तिका महिमा दिली. आमी ह्या परबेंतल्यान मोगाच्या भावान कितें शिकूंक जातात काय, आमी मारयेच्या जिवितांतल्यान कितें शिकूंक जातात काय, मारया आमकां सगल्यांक एक नमुनो कसलो. आमी ह्या वर्साक ह्या उत्सवीक वर्सान भितर सरलेलीं आसात आनी ह्या वर्साचो विशय जावन आसा बरवाशाची यात्रेकारां. आनी आमकां मारिया एक बरवाशाची यात्रेकार कशी दिसून येता. ती यात्रेकार ती जेजू बरोबर ती चल्ली, यात्रा ती चल्ली आनी तेणे आमकां भरवसो दाखयलो. आख्खो भरवसो जसो तेणें आपल्या पुताचेर आनी देवा बाबाचेर घातलो तेच परेन ती आमकां एक बरवशाची नमुनो जाता. आमच्या जिवितांत कसलें कितलें वायट येयलें, आमच्या जिवितांत कसलें संकश्ट येयलें, तरी आसतना
ते संकश्टाचेर आमचो ध्यान मन घालून न्हय पूण देवाचेर आमचे दोळे लावून मुखार वचूंक गरजेचें. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमी ताचे भावार्थाची वाखाणणी आयकल्ली आसा. आनी हे भावार्थाचे वाखाणणेचो सार म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, देव गरजेवंतांक पावता. आनी आमी आयकलां ते भाशेन देव जी गरजेवंत आसात तांचो उलो आयकनासतना रावना पूण तो तांकां सदांच पावता. आयज आमी हेंच आमच्या जिवितांत घेवया. मारिया आमकां हेंच शिकयता. आमचें आख्खें ध्यान मन आमचें आख्खें जिवीत देवाचेर लावून चलोवंक ताच्याच पावलांनी चलोवंक आमकां ती आपयता. तीन शिकोवण्यो आमी आमच्या जिवितांत लावया. मोगाच्या भावन भयणो, हे मारियेचे कोडी आत्म्याचो स्वर्गार वेचे हे परबेंतल्यान आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो की मारिया पयलें म्हणल्यार मारिया न्हू, मारिया स्वर्गार गेली म्हणल्यार ती आमकां पयस जाली ना, पूण ती मोगाच्या भावन भयणो बाब साहेब म्हणटा ती आमकां सदांच लागीं आसा. ती आमचे बरोबर चलता आनी आमकां एक भरवंसो कसो दिता. जसो ती आपल्या पुता बरोबर चल्ली आनी तेच भशेन ती आमचेय बरोबर चलता. एक आवयचो रोल ती बरे भशेन पाडटा. देवान तिका दिल्लो आपल्या पुताची आवय जावंक, तेच भशेन ती आमची आवय. आमकां सदांच भरवशान ती भरता. आमी आमचें जिवीत तिचेर लावन आमी चलोवंक गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार मोगाचें भावन भयणो, ती आमकां शिकयता की आमचे दोळे वयर स्वर्गार लावन चलोवंक. आमचो शेवट जावंक जाय आमच्या जिवितांत सर्गीचें राज, आनी तिणें तेंच पाळलें. आपणाचो शेवट जावन आसा सर्गीचें रायज, आनी ती आमकां तेंच करूंक आपयता. आमकां ह्या संवसारांत विंचून काडलेलीं आसा. आमकां हे संवसारांत देवान रचून हाडल्यान कित्याक आमी ताचीच महिमा वखाणूंक, ताकाच परगटूंक आनी ताकाच आमी वाखाणणी दिवंक. आनी हेंच भाग्यान मारयेन आपल्या जिवितांतल्यान केलें. तेंच मनांत धरून मोगाचें बरें म्हणून ती आयज आमकां शिकयता आमचे दोळे स्वर्गार लावंक. तिसरी म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, ही परब आमकां दाखयता देव आमचो कितलो काकळुतीवंत आनी मोयपासान भरलेलो माये मोगाचो. तो आपल्या भुरग्यांक केन्नाच सोडिना आनी हें तिणें आपल्याच्या जिवितान अणभवलें. आनी तेंच न्हू मोगाचें भावन भयणो, आज ती आपल्या आमी वचपांत आयकलां, आज ती आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक वता आनी तिकाय देवाची काकळूत, तिका देवाची महिमा, देवाचो मोग ती पोरजोळायता. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आनी ही परब समारंभ आसतना देवाची कृपा मागुया आनी देवाच्याच पावलांत चलोवंक मारये भाशेन. मारयेन जसो आपलो आख्खें ध्यान मन देवाचेर लायलें आनी देवान दिल्लें कार्य, देवान दिल्लें मिसांव आपल्या पुताची आवय जावंक तें बरे भशेन पाळलें आनी आयज तिका स्वर्गार आपल्या मोहिमेन तिका वांटो दिलो. आमी आमचे आवय भशेन जावुया, तिचे भशेन आमी बरभाशाची मनशां जावुया, तिचे भशेन आमी देवाचेर भार दवरतलीं मनशां जावुया. कसलेंय वायट विघ्नान आमी पळयत जाल्यार तिचे भशेन आमी देवाकूच वयलो जागो दिवंक आमी वावरुया. ही जावन दी आमचे मागणेंत आमी आमकां ह्या मिसांत आनी आमी मागुया ही कृपा की आमकां बळ आनी शक्ती दिवंक, देवा लागीं ओदीक आनी लागीं येवंक आनी देवाचेरच भरवंसो दवरूंक. हेंच आमी आमच्या जिवितांत घेवया.